केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आतां पळोवया आयच्यो खबरो। भारतीय जनता पक्षान दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांची कथीत सोरो घोटाळ्यांत जाल्ल्या अटकेच्या फाटभुंयेर तांच्या राजिनाम्याची मागणी करीत आयज नवी दिल्लीत विरोध प्रदर्शन केलें। भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आयटीओ ते दिल्ली सचिवालय मेरेन विरोध प्रदर्शनां घडोवन हाडलीं। भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी डॉक्टर हर्षवर्धन हांणी अरविंद केजरीवाल हांचेर टिका करतना फाटलीं 9 वर्सां सरकार चलयतना नागरिकां खातीर तांणी कांयच केलें ना आनी आतां बंदखणीत आसतना तांकां दिल्लीच्या नागरिकांचो हुस्को जाता हें हास्यास्पद आसा अशें सांगलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो उन्होंने ईडी कस्टडी से जो संदेश भेजा है वो मैंने ध्यान से सुना है। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, हंसी भी आती है कि 9 साल से आपकी सरकार है, बल्कि 10वां साल है और 10 साल के अंदर सारे दिल्ली में जबकि लोग गंदे पानी से, पानी की किल्लत से, पानी के लीकेजेस से, इन सब चीजों से त्रस्त होकर रोज सड़कों पर झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में, सेवा बस्तियों में आंदोलन करते थे और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी 9 साल के बाद जेल में जाने के बाद कह रहे हैं कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है। इतले मजगती सक्तवसुली संचालनालयाच्या अटकेन आसतना दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी सरकाराक आनीक एक निर्देश जारी केलो। दिल्लीचे भलायकी मंत्री सौरभ भारद्वाज हांणी एका पत्रकार परिशदेंत अरविंद केजरीवाल हांच्या निर्देशा विशीं अदीक म्हायती दिली। तांकां दिल्लीच्या लोकांच्या भलायके विशीं अदीक काळजी आसा अशें तांणी खबराकारांक सांगलें। मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। इंडी गठबंधनातल्या राजकीय पक्षांनी आयज आझाद मैदानाचेर दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या अटकेच्या विरोधात निदर्शनां केलीं। काँग्रेस, आम आदमी, गोवा फॉरवर्ड, उद्धव ठाकरेचो शिवसेना पक्ष, शरद पवार हांचो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आनी हेर वांगड्यांनी ह्या विरोध प्रदर्शनात वांटो घेतलो। आझाद मैदानाचेर भितर सरतना ह्या पक्षांच्या वांगड्यांक आनी आमदारांक आडायल्ले। उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना आम आदमी पक्षाचे फुडारी ॲडव्होकेट अमित पालेकार हांणी सरकारी अधिकारी तशेंच वेंचणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या वागणुके भारतीय जनता पक्षाक येता त्या लोकसभा वेंचणुकेंत हारपाचो भंय आसा हें स्पश्ट दिसून येता अशें सांगलें। वो प्रोटेस्ट this address was only to tell the people of Goa and India कि आमचे बाब अरविंद केजरीवाल जे आम आदमी पार्टीचे दिल्लीचे चीफ मिनिस्टर आनी नॅशनल कन्व्हेनर आसा तांकां कशे तरेन भारतीय जनता पार्टीन आपले एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट हांव जे म्हणटा ईडी नो लॉंगर एनफोर्समेंट डिरेक्टरेट, इट इज बिकम एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी, तांणी कशे तरेन इलिगली तांकां अरेस्ट केला ते प्रोटेस्ट ताका एक ताजे बद्दल उलोवपाक आनी आमचें तांकां समर्थन दिवपाक आनी तांचें ताका समर्थन आसा म्हणून सांगपाक आज आमी जेन्ना ही मिडिया ब्रिफींग घेवपाक आयिल्ले तेन्ना इलेक्शन कमिशन ट्रायड टू स्टॉप अस, एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट आनी पुलीस डिपार्टमेंट ट्रायड टू स्टॉप अस फ्रॉम एंटरींग आझाद मैदानांतल्यान जी भंय निर्माण जाला भारतीय जनता पार्टी भितर तो दिसून येता। आमी आज सगळे एकठांय जाल्या आनी हे एकठांय हाडपान बाब अरविंद केजरीवालाचो मोठो मोलादीक वांटो आसा हे कोणाक वेगळे सांगपाची गरज ना। देशभराचे वेगवेगळे पार्टीचे लोकांक तांणी एकठांय हाडले। दिल्ली कथीत सोरो घोटाळ्यांतल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात न्यायालयान बीआरएस फुडारी के कविता हांकां 9 एप्रील मेरेन न्यायालयान बंदखणीत धाडला। आयज रावज एव्हेन्यू न्यायालयात के कविता हांकां हाजीर केल्ले। तांकां आनीक रिमांडाची गरज ना जाल्यार तांकां न्यायालयान बंदखणीत धाडचे अशें सक्तवसुली संचालनालयान न्यायालया कडेन मागिल्ले। उपरांत आयज तांचेर सुनावणी जावन 9 एप्रील मेरेन के कविता हांकां न्यायालयान बंदखणीत धाडला। के कविता हांच्या अंतरीम जामिनाचेर 1 एप्रिलाक सुनावणी जातली। भारतीय जनता पक्षाची उमेदवार आनी अभिनेत्री कंगना रणावत हांणी काँग्रेस फुडारी सुप्रिया श्रीनेत हांच्या वक्तव्याचेर खंत उक्तायत हे विधान खंयच्याय बायले आड करप म्हळ्यार बायलांचो स्वाभिमान दुखोवप आनी तांचो अनादर केल्ल्या सारकें जाता अशें सांगलें।
अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडीवासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। काँग्रेस फुडारी सुप्रिया श्रीनेत हिने आपल्या सामाजिक संकेतथळाचेर अभिनेत्री कंगना रनौत हिच्या आड आपत्तीजनक वक्तव्य केले। या फाटभुंयेर राष्ट्रीय बायलां आयोगान काँग्रेस फुडारी सुप्रिया श्रीनेत आणि काँग्रेस पक्षाचे फुडारी HS अहीर हांच्या आड खर कारवाय करची अशें पत्र राष्ट्रीय वेंचणूक आयोगाक केलां। राष्ट्रीय बायलां आयोगाच्यो मुखेली रेखा शर्मा हिणे ह्या पत्रांत एका बायलेचो अनादर जाला आनी ही वागणूक खपोवन घेवपा सारखी ना अशें सांगलें। इतले मजगतीं कंगना रनौत हांचेर अपमानकारक विधान केल्ल्याचेर चवकशी जावन आरोपीचेर खर कारवाय जावची अशें काँग्रेस फुडारी राशिद अल्वी हांणी खबराकारांक सांगलें। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाबातल्या भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील जखार हांणी येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्ष स्वबळाचेर वेंचणूक लढयतलो अशें स्पश्ट केलां। सामाजीक संकेतथळाचेर उजवाडाक हाडिल्ल्या एका चित्रफितीत तांणी हो निर्णय जाहीर केला। हो निर्णय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक तशेंच फुडाऱ्यांक विश्वासान घेवन घेतला। भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे लोक सभा चोण कल्ले लड़न जा रही है। आ फैसला पार्टी ने लोकां दी राय, पार्टी दे वर्कर्स दी राय, लीडर साहिबान दी वख-वख राय, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंची है। विदेश मंत्री S जयशंकर हे सध्या फिलिपिन्स भोंवडेर आसात। फिलिपिन्साचे विदेश मंत्री एनरिक मानालो हांचे वांगडा मनिला हांगा आयोजित पत्रकार परिशदेत उलयतना विदेश मंत्री S जयशंकर हांणी फिलिपिन्साक आपले राष्ट्रीय सार्वभौमत्व तिगोवन दवरपाक भारत पालव दिता अशें सांगलें। ह्या वाठाराची प्रगती आनी समृद्धी नेमाचेर आदारिल्ल्या वेवस्थेक खरपणान पाळो दिल्यार बरी सेवा दिवपाक मजत जातली असो भारताक विश्वास आसा अशें तांणी सांगलें। IPL क्रिकेट सर्तीत आयज चेन्नई सुपर किंग्स आड गुजरात टायटन्स पंगडा मदीं खेळ जातलो। दोनूय पंगडांचो ह्या सिजनान 1-1 खेळ जाला, जातूंत दोनूय पंगड जैतिवंत थारल्यात। चेन्नई सुपर किंग्स आनी गुजरात टायटन्साच्या मजगतीचो आयचो हो सामनो चेन्नईत जातलो। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।